महात्मा गांधी जिनाक प्रधानमंत्री करूंक तयार जाल्लो तशें जाल्ले जाल्यार भारत पाकिस्तान फुटपाचे न्ही, मात नेहरून स्वताचोच विचार केलो, ताका आपुणूच प्रधानमंत्री जावंक जाय आशिल्लो आनी निमणे विभाजन जाले। तिबेटी धर्मगुरू दलाई लामाचे हे स्फोटक वक्तव्य। सांखळे गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटाच्या कार्यावळीत ताणें ही उतरां काढली। भारताची प्राचीन शिक्षण पद्धतीच कशी योग्य ताचेरूय लामा उलयलो। As I already mentioned, most of the problem ultimately related with self-centered attitude and too much selfish. Now look back India. I think Mahatma Gandhi ji very much willing Prime Ministership give to Jinnah, but Pandit Nehru refused. I think the Pandit Nehru's little bit sort of, I said, the self-centered attitude. I should be Prime Minister. Mahatma Gandhi ji is sort of thinking, if materialized, then Indo-Pakistan united. So, Pandit Nehru, I know very well. So, very sort of experienced person, very wise. But sometimes mistake also happen. भारताची सध्याची शिक्षण पद्धत ब्रिटिशांनी घालून दिल्ली। भारताची पुरातन शिक्षण पद्धत खरी बरी आशिल्ली। तिचेर आज विदेशात संशोधन चल्ला। तीच शिक्षण पद्धत भारतातही चलूंक जाय। So now time come, including the British themselves, the European countries and Americans, you see some crisis about emotion. Therefore, now 1,000-year-old India's tradition about knowledge, mind, about mind or these things, I think should reintroduce in this country. Only India. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। कानोळे हॉटेलवाल्याचो खून जाला तो सेक्स रॅकेटांतल्यान, काँग्रेसीचो दावो। मंगळारा विश्वजीत सिंह म्हणटा त्या हॉटेलवाल्याक मारिल्लो। काँग्रेस म्हणटा हप्त्यांच्या वादांतल्यान खून जाला। ते हॉटेलात सेक्स आनी ड्रग्स रॅकेटां चलतात म्हूण कळंगूट पंचायतीच्या सरपंचाक सांगिल्लें। एक्शन जाली ना, निमणें प्रकरण खुनाचेर पडलें। रस्त्यार येतल्या वतल्या खंय चलया जाय काय विचारतात। परिस्थिती इतली हाताभायर गेल्या। It has started. This gang was bike lagun jangna. This murder is not because of the bike. This is because of the cut in the share of their prostitution and drugs racket. I can clearly say that because some days back I was going with a friend of mine, Nandan Kuchadkar, you all will know. Am काढायला निताले चेडो जाय म्हणून हे सगळे बायले लोक. So you cannot walk that side. आमचे बायलो चेडो वचत जाल्यार तांकां आपयता टुरिस्ट आपय ते. Now this gang wars have started because all these people have come, different gangs have come operating on this with this prostitution. Goa is not the Goa that we had before. Gang wars have started. Murder जावंक लागल्या. सकाळच्यो लोक आसतना येता तलवारी घेवन येयल्या. सेक्युरिटी आहा थिंगा. सेक्युरिटीच्या फुड्यान हेणी तोपला तेका. So कोणाची भिरांत ना. And this has happened only because the police have been silent spectators to what is happening. And I feel that they are being pressurized by the local politicians who are making money at the cost of the local people. Definitely, haftas must be going on to the politicians beside the police, and that is why all this is going on. सरपंचाक आनी सगळ्या ग्रामसभेक आमी हो इल्लीगल प्रॉस्टिट्यूशन ड्रग रॅकेट्स थिंगासर चलता म्हणून तिवसल्ल्या वाड्याल्या भुरग्यांनी थिंगा सांगलेले आनी सगळ्या लोकांक तिमकां सांगलेलें तेजेर एक्शन घे म्हणून। पूण थिंगासर आयज पासून कांयच एक्शन जावंक ना। तेका लागून असल्यो घडणुको जाता। असल्यो घडणुको जाल्या म्हणटकूच आमच्या नांव गांवचें नांव पिड्यार जाता आनी ही ट्युरिजम आमच्या गांवान पळय चलता ही काबाक जातली। असल्यो तर मर्डरी आनी क्रायमी जायत जाल्यार मुख्यमंत्री पर्रीकार आणि प्रधानमंत्री मोदीची मायनिंगाचेर खंय सकारात्मक चर्चा जाल्या। गोयची केस आयकून प्रधानमंत्र्यान खंय 2-3 म्हयन्यान खणी सुरू करपाचे दिशेन कितें तरी उपाय काडपाचें उतर दिलां। गोयची केस बाकीच्या राज्यां परस वेगळी म्हूण गोंयचो दावो।
केंद्रान नेमके उतर दिल्ले ना, मात उपायाचे दिशेन पावलां उखलपाचे पॉझिटिव्ह संकेत दिल्यात म्हूण काब्राल सांगता. मंगळारा मुख्यमंत्री पर्रीकरान गोयच्या मायनिंगाचो विशय दिल्ली प्रधानमंत्री मोदीच्या कानार घालो. ताणें खंय बारीकसाणीन सगळे आयकले. उपाय काडपाचे दिशेन 2-3 म्हयन्या भितर यत्न जातले. विशय मंत्री गटा कडेन पावला. तांणी खंय पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दिला. ह्या फुडें मंत्री गटा कडेन गोंय सरकार, अधिकारी आनी आमदार खासदारांच्यो रेग्युलर बसका जातल्यो. आमचे गोंयचे जनतेक, आमचे गोंयचे मायनिंग वाठाराचे जनतेक आनी स्पेशली गोंयांत जे मायनिंग इफेक्टेड लोक आसा गोंयभर, तांचे खातीर एक बरी गोश्ट जाली ती सांगपाक जाय. काल आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक मेवलो आनी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हॅज शोन कीन इंटरेस्ट इन गोवा's मायन्स and has promised to find a solution within the next 2-3 months. So it is a very good thing that Honorable Chief Minister has taken this to a different level. Polichi Prime Minister Medon, Nantar group of ministers who have been specifically designed group to take care of mining issues not only in the state of Goa but in the entire country. आणि एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टरांक मेळून काल म्हाका दिसता प्रेजेंटेशन जालें आनी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स आर ऑल्सो कन्विन्स्ड that Goa issue is a little different from others and they will take in the group of ministers meeting तितून नीति आयोग चेअरमॅन आशिल्ले, सेक्रेटरी ऑफ मायन्स आशिल्ले, बाकीचे डिपार्टमेंटाचे हेड जे आशिल्ले तांकां लागता मायनिंग जे विशय आसा तांकां सगळ्यांक आपयल्ले. सो इट इज अ पॉझिटिव्ह आउटकम आनी वी फील दॅट फ्रॉम द रिपोर्ट्स वॉट वी हॅव गिवन नो डाउट देर इज नो कमिटमेंट. नाजाल्यार रोखडे कमिटमेंट मागतले. कमिटमेंट ना पूण पॉझिटिव्ह आउटकम एंड आतां इट विल बी प्रेजेंटेड आनी फुडें त्यो वासपूस जातले. देर विल बी रेग्युलर इंटरेक्शन्स फ्रॉम द स्टेट गव्हर्मेंट मायनिंग टीम and maybe some legislator like me in with the particular group of ministers. Honorable Chief Minister will guide us and we expect every 15 days meetings, minimum 15 days. GTDCन टॅक्सी सर्व्हिसी खातीर सुरू केल्ल्या गोवा मायल्स ॲपाक बीजेपीचो येवकार. सगळे हांव अपील करपाक सोदता आमच्या टॅक्सी ओनर्स, टॅक्सी ड्रायव्हर हांकां की बरी सुविधा सरकारान निर्माण केल्ली आसा, जातून भितर एक विश्वासार्हता ह्या टुरिझम खात्या भितर येतली आणि दुसरे म्हणजे बरे दीस टॅक्सी ओनराक येतले, एक एश्युअर्ड तांकां इन्कम मेळटले आणि तांच्या धंद्याक बरकत येतली आणि हांगा टुरिझम व्यवसाय जो आसा तो मुखार वचपाक हे जातले आणि चडांत चड टुरिस्ट येतले. हांव आमच्या पार्टीच्या तर्फे सरकाराचे अभिनंदन करता, GTDCचे अभिनंदन करता आणि टुरिझम डिपार्टमेंटाचे अभिनंदन करता. असो एक नवो ॲप हाडून ताणें गोंयकारांक आणि गोंयांत येवपी सगळे टुरिस्टांक एक बरो दिलासो दिल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.